प्रितीच्या भाव भयणींनो, तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज सोनवार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा लुकाचो 18वो विसवूर वोड 1 ते 8 पर्यंत 1 to 8. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. सदांच मागणें करची गरज आनी जीव सोडचो न्हय म्हूण जेजून शिसांक ही वोपार सांगली. एका नोगरांत कोण एक नितीदार आसलो. ताका देवाची भिरांत न्हय म्हूण मनशाची पिडाय नासली. आनी त्या नोगरांत कोण एकली विधवाय आसली. ताचेशी येवन येवन ती ताका ओशी मागताली. नियाय करून म्हज्या दुस्मानाच्या हातांतली म्हाका निवार. पूण जायतो काळ ताणें तिचें आयकूंक ना. तरी मागीर ताणें आपणाच भितर म्हणलें, हांव देवाक भियेना आनी मनशाची पिडाय हांव धरिना खरो. तरी पूण ही विधवा म्हाका त्रास दिता देखून हांव तिका नियाय करून दितलो. नाजाल्यार येवन येवन शेकी ती म्हजो जीव खातेली. सम्यान फुडें म्हणलें, तो खोटो नितीदार कितें सांगता ताका चीप दियात. तर देव आपणाक दीस रात उलो मारलेल्यांक आपल्या विचलेल्यांक सोंसणीकायेन कान दिवचो ना आनी तांचो नियाय करून तांकां निवारचो ना. हय, हांव तुमकां सांगता, तो बेगीनच निवारतलो. तरी पूण मनशाचो पूत येतलो तेन्ना ताका संवसारान भावाड मेवतलो काय? प्रितीच्या भाव भयणींनो, आयच्या शिवर्तमानान आमी वाचता जेजू एक वोपार घालता. एक विधवा बायल आनी एका खोट्या नितीदाराची. आनी भाव भयणींनो, ही वोपार कित्याक घालता जेजू? तो दाखोवंक सोदता की वो जो खोटो नितीदार आसलो, खरो एकदम वायट मनीस आसलो. ही विधवा बायल ताचे कडेन वेताली आनी ताका म्हणटाली, म्हज्या पासून नीत कर, म्हाका कितें फायदो कर, म्हाका कितें बरें कर. पूण वो नितीदार तिका पयस दवरतालो आनी ही विधवा बायल ताचे कडेन परतून परतून वेताली आनी शेकी आतां वो नितीदार आपूण म्हणटा, ही बायल येत जाल्यार म्हाका कितले त्रास घालतली, म्हाका थकयतली, हांव तिका न्हीद दितां, ती म्हजे कडसून कडसणून भायर पयस वयतली, हांव तिका न्हीद दितां कित्याक आनी म्हाका त्रास दिवची ना. आनी तेजे उपरांत जेजू म्हणटा, वो नितीदार जो आसलो, खोटो नितीदार, तो जेन्ना हे बायलेक न्हीद दिता, कित्याक दिता? तिचो मोग कोत्ता म्हणून? ना, ती तिका त्रास दिनासतना रावपाक ओ तो थकपाक ती परतून येता म्हणून तो आतां तिका न्हीद दिना, तो आपणाचेच पळयता. आनी जेजू म्हणटा, देव ह्या भाशेन न्हय. भाव भयणींनो, जेन्ना आमी समजना की आमी खूब मागणी करूंक जाय, आमी मागणी कोत्ता ही आमकां शिकवण मेवल्या. कित्याक जेन्ना ही जी आमी वोपार आयकता, ही वोपार आमी सजमवना जाल्यार आमी सजमता की देव आमकां केन्ना आमचे मागणे आयकता जेन्ना आमी तेजे कडेन परतून परतून मागता. थोडो लोक कितें सजमता की आतां आमी कितें मागता जाल्यार आमी दुसऱ्याक आनी 10-15 लोकांक सांगूंक जाय, आमच्या प्रेयर ग्रुपाक सांगूंक जाय, आमच्या इग्रोज मातेक सांगूंक जाय, आख्या संवसाराक सांगूंक जाय, उपास करूंक जाय आनी पळोवया देव आमकां दिवचो ना तो. आनी ही आमकां शिकवण ह्या वोपाराची बरे भाशेन मेळोंक ना म्हणून, ही सजमणीक बरे भाशेन दिवंक ना म्हणून आयज बाब भयणींनो, कसल्यो वस्तू आमी करता आनी आमी सजमता की आमी जेन्ना जेजूचेर दबाव घालतलो म्हणजे प्रेशर घालतले आमी, तेन्ना देव आमचें आयकतलो म्हणून. बाब भयणींनो, हें सारकें न्हय, ही शिकवण सारकी न्हय. देवान आपल्या एकल्याच पुताक ह्या संवसारांत धाडलो, जेजूक धाडलो ह्या संवसारांत, कित्याक तो खरें आमचो मोग करता म्हणून. आनी मोगाक लागून जेजू ह्या संवसारांत आयलो, ताणें आमचें मरण तो मेलो कुडसार आनी ताणें सगळें सोंपारलें. आतां भाव भयणींनो, जेन्ना आमी नव्या कराराची भुरगीं, आमी फकत कितें करूंक जाय? आमी जेजूच्या उतराचेर भावार धरूंक जाय, जें उतर बरयलां पवित्र पुस्तकांत. पूण भाव भयणींनो, कितें घडटा?
आमकां नाका ह्या देवाच्या उतराची गरज. आमी केन्नाच ह्या देवाचें उतर आयकना. जेन्ना मिसाक बेता पयलें वाचप, दुसरें वाचप, शिवोर्तमान वाचता, पूण ताजेर आमी केन्नाच नियाल करना. आमी समजता की आमी तें मीस आयकलें, आमी मागणें केलें, तें देवाचें उतर आयकलें आनी एकदम बेसावन भरतलीं. पूण भाव भयणो, आमी केन्नाच बेसावन भरचीं ना. आमकां केन्नाच देवा कडसून कांय मेळचें ना. जेन्ना आमी भावार्थ दवरिना, जेन्ना आमी त्या उतराचेर भावार्थ दवरता, ते उतर आमच्या काळजान रिगून दवरता, आमच्या मनाची नडसुणी करता, आमच्या तोंडांतल्यान ते उतरां उलयता, तेन्नाच की आमच्यान सगळें जें जेजून घडलां, जें सगळें संपालना खुर्सार, तेन्नाच की आमकां तें मेवता. आनी भाव भयणीनो, भावार्था वरवीं आमकां ह्या वेळार ह्या नव्या करारांत सगळें मेवता. पूण कितें घडटा? आमी पोरण्या कराराची भुरगीं म्हणून आमी आमचें जिवीत सारता. कितले फाटी आमकां लोक आमकां सामकें चुकीचें शिकयता. केन्नाय आमकां ही शिकवण बरे भाशेन मेळोंक ना म्हणून आमी सगल्यांक ही शिकयता की आमी खरेंच मागणें करूंक जाय, दीस रात मागणें करूंक जाय, दीस रात मागणें करूंक जाय, मागणें करीत राव, तेन्ना की देव आयकतलो आनी आमचें मागणें आयकतलो. पूण भाव भयणीनो, ही वोपार आमकां तें दुसरेंच सांगता. ही वोपार आमकां सांगता की ह्या हो नितीदार जो आसलो, वायट नितीदार, खोटो नितीदार आसलो, तो केन्ना या विधवा बायलेक आयकता, जेन्ना ती ताका त्रास करता, ती पोत्तून पोत्तून येता. पूण जेजू म्हणटा, देव तेशी त्या भाशेन न्हय. जेन्ना आमी ताच्या उतराचेर भावार्थ दवरता, जें जेजून घडलां आमकां खुर्सार, ताणें सगळें संपालना, ताजेर आमी जेन्ना भावार्थ दवरता, देव आमकां बेगीनच तें आमचें मागणें आयकता. तेन्नाच की आमकां सगळें बरें फावो जाता. आयज भाव भयणीनो, हे जी वोपार आमी आयकल्या, परतून वाचुया, 3-4 फावटी 10 फावटी वाचुया आनी पळोवया आमचो देव कितलो मोगाळ तो, कितलो काकूटकार तो, कितली कृपा आमकां दिता. आनी जेन्ना आमी तेच्या उतराचेर भावार्थ दवरता, तें उतर आमच्या काळजान रिगून तें परतून परतून आमच्या तोंडांतल्यान उलोवन देवाक आर्गां आनी वाखाणणी दिवन, भाव भयणीनो, कितले फाटी आमकां गरज देवाक आर्गां आनी वाखाणणी दिता. आमी फकत पळयता जें आमकां ना, जें आमकां ना. भाव भयणीनो, जेन्ना आमकां थोड्यो वस्तू ना, ताजेर आमी शिंकता देवाक. पूण जें आमकां बरें मेळलां देवान आमकां राखल्यान, ह्या व्हायरसांतली राखल्यान, आमकां जेवण मेळटा, आमकां बरी न्हीद पडटा, आमकां सगळीं बरी फामील दिल्या, हाचेर आमी खरेंच देवाक वाखाणणी दिता, खरेंच आमी ताका आर्गां दिता, वा फकत आमी जें ना तें आमी फकत ताका शिंकता. आयज भाव भयणीनो, आर्गांचो लोक जावन आमी आर्गां आनी वाखाणणी दिवया. देवान कितलें बरें केलां आमच्या जिवितांत, ताच्या उतराचेर भावार्थ दवरुया. आनी तें उतर आमी जें आमच्या पवित्र पुस्तकान बरयलां, जें जेजून संपाललां, देवाक आर्गां आनी वाखाणणी दिवन तें आमी आपणावया आमच्या जिवितांत भावार्था वरवीं. तेन्नाच की आमकां हें जैतिवंत जिवीत आमी जिवंक पावतले. आमकां गरज ना ही पोत्तून पोत्तून चड मागणें करपाचें. आमकां जाय फकत भावार्थ, आनी भावार्था वरवीं आमकां सगळें देवा कडसून मेवतलें. आयज भाव भयणीनो, हे उतराचेर पोत्तून नियाल करुया. हें क्रिस्ती जिवीत, जें भावार्थी जिवीत आसा, तें आमी जिवूंक फुडें सरूया. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस जावं येता. आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सर्वुंडारा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गींच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडयतां.